गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांनी येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. भुरग्यांक आदी सगळ्यो मुळाव्यो सुविधा दियात आनी मागीरच ऑनलायन शिकयात, मगोपान मागलां. MGPचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर म्हणटा. शिक्षणा परस आमदार विकते घेवपाचेर आनी सरकार वाटावपाचेर मुख्यमंत्र्याचें अदीक लक्ष आसा, असोय ताचो आरोप. ऑनलायन शिक्षणा वयल्यान मगोपान मुख्यमंत्र्याक उजरावन काडला. 2 वर्सां जालीं सरकार शिक्षणाचे बाबतींत आबुजपणाच दाखयत येयलां. कसलीच ठोस धोरणां दिसनात. आदी पुस्तकां दिताले, लॅपटॉपय भेटयताले. आतां सादो मोबायल दिवपाक जायना? दीपक ढवळीकर विचारता. ऑनलायन शिक्षणा संदर्भात ताणें दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदनय भेटयलें. हे सरकारान बेगिनात बेगीन आतां जें कितें ऑनलायन चल्लां तें बंद करचें आनी सुविधा सगळ्यो दिवच्यो भुरग्यांक आनी तें सुरू करचें. पयलीं लॅपटॉप दिताले, युनिफॉर्म दिता, बुकां दिताले. लॅपटॉपाचे जाताले 30-40 हजार रुपया. आज एक मोबायल दिवपाक तुमचे कडेन धोरण ना, तुमचे कडेन स्कीम काडपाक जायना. तुमी 2 वर्सां जालीं आज कोविडा लागून भुरग्यांची शाळा बंद आहा. ते 2 वर्सां शिक्षण खातें करता कितें, सरकार करता कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. आज मुळगांवां काल एक शाळा पडली ऑनलायन शिक्षणां, छप्पर बसून पडले. हें ऑनलायन शिक्षण म्हणजे शिक्षणाचे म्हाका दिसता शिक्षण खात्याचे किंवा सरकाराचे किंवा मुख्यमंत्र्याचे ह्या शिक्षणाचेर अजिबात लक्ष ना. त्यांनी फक्त सरकार घडोवपाक आनी आमदार विकते घेवपाकूच हे सरकार दवरलं काय कितें प्रश्न येता. बाकी लोकांचे प्रश्न, भुरग्याचे प्रश्न कोण सोड करतलो असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. त्या खातीर परत एकदा सरकाराक विनंती करता की ह्या शिक्षण तुम्ही ऑनलायन परिवर्तन हे प्रत्येक कडेन जाताच. ऑनलायन शिक्षण आज खूब कडेन आसा, विकसीत देशांत सुद्दां आसा. आमकांय जाय पूण सुविधा पयलीं दिवपाचो प्रयत्न. खंय सुविधा दितकच ती गोष्ट सुरू करपाक जाय, ती सरकारान करची अशी मागणी आमी करपाक. दीपक ढवळीकरान आपल्या उलोवपांत उल्लेख केल्लो ती हीच मुळगांवची सरकारी मुळावी शाळा. अहिल्या कशी उद्धाराची वाट पळयताली तशी ती बाबडी दुरुस्तेची वाट पळयता. ऑनलायन शिक्षणाचे धांवपळीत जाल्ली तिची अवती काय पळयात. ज्या भाऊसाहेब बांदोडकारान गोंयांत शिक्षणीक क्रांती येवची, गरिबांची भुरगीं शिकून सवरून व्हड जावची अशें सपन पळयल्लें, त्या भाऊसाहेबाचो फोटोय खंय तरी खाचीत पडिल्लो दिश्टी पडटा. कितें म्हणटा आसतलो हो द्रश्ट पुरुश? जाल्यार ऑनलायन शिक्षणाच्या विशयाचेर कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेने आपलें मत उक्तायलें. जायते कडेन पुअर नेटवर्क आसा, खरें आसा, पूण हें पुअर नेटवर्क रीच करपाचे दिकेन भाजपा सरकार पावलां उबारत आसा, गोविंदान सांगलें. आयकात. अत्यंत महत्वाचो विषय ऑनलायन शिक्षणा संदर्भात हे जी गांभीर्यता आमकांय आसा आनी आमी तेजे सायडीच्यान प्रयत्न करतात. अशी तरेची आपत्कालीन परिस्थिती आमचेर केन्ना येतली अशें केन्नाच भारताक दिसनाशिल्लें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकार पावलां मारता. कोण तरी आपले तांकां सद्याक काम ना, तांकां सद्याक धंदो ना, किंवा तांचें जें कमिशन जें आयिल्लें आहा तेवूय तें बंद जाल्लें आहा. आनी कोणाक तरी भुरग्यांक इन्स्टिगेट करून, लोकांक इन्स्टिगेट करून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आनी आपले पर्यंत पक्षाचें हें कामूच जावन आसात. हांव सदांच म्हणटा, काल सुद्दां हांवें म्हणिल्लें आसात की क्रिटिसायज करप, तातूंतल्यान कितें तरी नवें मेळपाक शकता. ह्या संदर्भात हांवें दक्षिण गोंयचे जिल्हाधिकारी कडेन एक बैठक घेतली, अलॉंग विथ द वेगळे वेगळे जे सर्व्हिस प्रोवायडर जे आसात, नेटवर्क सर्व्हिस प्रोवायडर आसा, तांचे कडेन हांवें बैठक घेतिल्ली आशिल्ली. तातूंत भितर सगळ्यो बाकीचे सगळे तालुक्यांतले आमचे कलेक्टर आशिल्ले. होय विशय जो आसा तो म्हज्या मतदारसंघात सतयता. हांव म्हजे मतदारसंघान पुरतो न विचार करता, सबंद आमी गोंयचो म्हणून आमी विचार करता आसतना आमी हे नेटवर्क जे पुअर जे नेटवर्क जे आसा ते बरे तरेचे नेटवर्क दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्या संदर्भात आज खास करून म्हजे केरी म्हणू नाकात किंवा पिसगाळ म्हणू नाकात किंवा ज्या जाग्याचेर थोडोसो पालसरीचो भाग म्हणू नाकात, थंय आमी थोडेशे नेटवर्क इम्प्रुवमेंट करपाचो आमचे पावलां आसात. शेवट कशें आसा, सरकारा कडेन BSNL आसा, त्याच बरोबर बाकीचे सगळे जे आसा ते एनालिसीस करतात, तांचे कनेक्शन्स कितले आसात ह्योय सगळ्यो काही गोष्टी करता. सरकारान फाटल्या कॅबिनेटात सुद्दां परत एकदा प्रपोजल हाडिल्ले आसात की खंय तरी जी रेंट जो भरमसाट सरकारी प्रिमायस जी आसात थंय घेतात ती कमी करून ह्या सगळ्या नेटवर्क प्रोवायडर जे आसात तांकां थोडोसो आदार करपाचो सरकारान निर्णय घेतिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आम आदमी पक्षाचे फुडारी आनी वावुरप्यांक भेश्टावपा खातीर
भाजप सरकार पुलीस दळाचो वापर करता, आम आदमी पार्टीन आरोप केला. बाबाशनाच्या समर्थकांनी पुलीस संरक्षणात आपाच्या वावुरप्यांचेर हल्लो केल्लो. हे विशीं पुरावे आसतनाय तांचेर कित्याक कारवाय जायना असोय तांणी प्रश्न विचारला. पुलिसांनी हिंसाचार करपी भाजपाच्या न्ही जाल्यार हिंसाचाराक तोंड दिवपी आपाच्या फुडाऱ्यांक नोटीशी धाडल्यात अशें आपाचें म्हणणें. भाजपा आनी काँग्रेसीचे जे युती सरकार चल्ला ते उक्ताडार हाडिल्ल्यानच आमचेर हल्लो जाल्ल्याचे आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक सांगता. पळयात. कोणे नोटीस धाडल्या, हांचेर कोणे एफआयआर केला, आमी काउंटर कंप्लेंट केला. सो वी आर डिमांडिंग वेन द एविडन्स इज सेल्फ एविडंट जाल्यार हांचेर कित्याक कसलीच नोटीस येवंक ना, हांचेर कसलेच कित्याक कारवाय जावना. सांगपाक म्हळ्यार सादी गोष्ट, अशें कित्याक जालां, जे क्रायम करता तांचेर एफआयआर जायना, ज्यांचेर क्रायम जाता तांचेर एफआयआर जाता. हें कित्याक जालां? इट्स व्हेरी क्लियर. आज भारतीय जनता पार्टीक, आम आदमी पार्टीक कितेंच उत्तर दिवपाक ना. आमी जे केकाच्या निमित्यान भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेसीचे जे अलायन्स गव्हर्नमेंट चल्लां ते जे एक्सपोज केलें, दोगांनी चिंतिल्लें की बाबा 2 वर्सां जालीं, मदीं कोविड जालो, सगळे गोंयकार विसरल्या, पूण आमी परत जे लोकांक याद केली आनी हे सामके एक्सपोज जाले, ताज्या खातीर आमचेर हो हल्लो केलो. ताज्या खातीर आज हे स्टेट मशिनरी घेवन, पुलिसांक घेवन आमकां धांदपाचो प्रयत्न करतात. देशभर लोक उलयतात, ताज्या खातीर काय उत्तर ना तांकां. दे कॅनॉट आउट टू आम आदमी पार्टी इन टर्म्स ऑफ गव्हर्नन्स. तर जशें म्हळें, ह्या खंयच्याच हांकां आमच्या आम आदमी पार्टीच्या राजकारणा खातीर हांकां उत्तर ना, म्हणून दे आर युजिंग व्हायलन्स अँड स्टेट मशिनरी, हिंसा आनी सरकारी यंत्रणा वापरून आम आदमी पार्टीक ओगी करपाचो प्रयत्न करता. हे सगळे गोंयकारांच्या समोर दिसता. आमी बाब प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक सांगूंक सोदता, पयलीं सांगिल्लें, आमी कोण काँग्रेस पार्टी सारकी पोके फार करपी न्ही, आमी आम आदमी पार्टी आसा आनी तुमी जाय तितली तुमचो शक्ती प्रयोग करात. ह्या वेळार गोंयकारांनी जे ठरयलां ते 6 म्हयन्यांनी जावन जेवपाचें आसा. तो कारभार एक्सपोज करपाचें काम जर कोण करता जाल्यार ती आसा आम आदमी पार्टी. कारण ओपोजिशन पार्टी जी कायद्यान आसा ती खंयच एक्झिस्ट जायना अशें आमचें न्ही, अशें प्रत्येक गोंयकाराचें म्हणणें. प्रत्येक गोंयकाराक आज ओपोजिशन पार्टी जी आसपाक जाय आशिल्ली ती ना. प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी जी आसा ती ना, हो फिलिंग प्रत्येक गोंयकारा मदीं आसा. आनी गोंयकाराक खंय तरी आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन, एक बरें ऑप्शन हो फील येवपाक लागला. आनी हाचोच परिणाम आयज सगळेच पार्टीज, जेन्नाच्यान ह्यो सगळ्यो मुवमेंट्स आम आदमी पार्टीन काम सुरवात केला तेन्नाच्यान आनी हालींच्या 3-4 म्हयन्यांनी तर प्रत्येक पार्टी उठसूट आम आदमी पार्टीचेर अगेन्स्ट उलयता, आम आदमी पार्टीचेर अगेन्स्ट काम करता. आमकां समजूं येता भारतीय जनता पार्टी आपली सगळी स्टेट मशिनरी यूज करून आमचेर ओपोज करता, पण आमकां समजना काँग्रेस कित्याक आमचेर ओपोज करता आनी काँग्रेस कित्या खातीर इतली आमच्या अगेन्स्ट. खरें तर तांच्यांनी बीजेपीच्या अगेन्स्ट हें उलोवपाक जाय आशिल्लें. हालींचे रिसेंट दिल्लीचे जे इन्सिडेंट जाले ताजेर तांणी बीजेपीक ब्लेम करपाक जाय आशिल्लें, पण ताणें आपाक ब्लेम करपाक सुरवात केली आनी आपाच्यान खरें तर काँग्रेसींतल्यान पयलीं आपान आयली, आपान MLA जाली, ताज्या नंतर आपान तिचें जें काम आशिल्लें तें सारकें ना म्हणून जेन्ना ताका तिकेट मेळपाना अशें दिसलें परत काँग्रेसीन गेली आनी वायट पद्दतीन हल्ली. अशा मनशाक हाडून आमचेर अटॅक करपाचो प्रयत्न जाला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान संदीप कामोलकार. धरून चल हांव काम करूंकूच ना म्हणूनच पडलो जाल्यार तुज्या पार्टीचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार प्रियोळांत कित्याक पडलो? मगोपाचो आदलो आमदार लवू मामलेदारान उरफाटो प्रश्न विचारला. फाटल्या 5 वर्सांचे उदरगती वयल्यान जावपी टिकेक मामलेदारान जाप दिली. मगोपाचे भाजपा कडेन उलोवप चालू आसा आनी भाजपाचेर दबाव हाडपा खातीरच तांणी आम आदमी पार्टी कडेन उलोवप केल्ल्याचे लव म्हणटा. मुखावेले विधानसभा वेंचणुके खातीर आपल्याक भरपूर ऑफरी आसात, पूण हाचेर आपूण आत्ताच उलोवपाक शकना अशें लव मामलेदारान सांगलें. म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या प्रमाणे
त्यांचे बीजेपी कडेन उलोवप चालू आसा आनी बीजेपीचेर प्रेशर घालपा खातीर ते आम आदमी कडेन उलयल्या. हे आम आदमीचे लोकूय म्हाका सांगता. आतां कोण सांगता बी ते डिटेल्स म्हाका विचारूं नाका. ऑफरी म्हाका खूब आसा पण हेजेर आत्तां भाश्य करपा शकना. हांव तुमकां थोड्या दिसांनी सांगता. हांवूच येता तुमचे कडेन. पूण विचार आहा तुमचो. नाही आतां ज्या तरेन पळय डेव्हलपमेंट जाता त्या तरेन विचार न्ही 100% हें आसा. कॉन्टेस्ट करतले ना हांव तेजेर कांयच सांगना. नॅचरली मोगो आसा म्हणून ते अडीतर आसा नाजाल्यार तेंचें अस्तित्व ना. आनी म्हणून ताणें कितें करपाक लागले ते आपुणूय बहुजन लोकांक सगळ्यांक खबर आसा हो बहुजनाचो पक्ष. आतां लोक विचारता म्हणून आपुणूय बहुजन कित्याक कोण तरी प्रेसाक विचारले ताका खंयचे तरी इंटरव्यू आमी सकाळी फुडें कॉलेजा शाळेन वचचे पयलीं कुळागरान काम करताले. सुपाऱ्यो पुंजायताले म्हणून आमी बहुजन. मागीर शिरोडा मतदारसंघान हांवें हो प्रश्न तुमी बहुजन कशे रे? तुमी बहुजन हो सोशल स्टेटस न्ही तो बहुजन म्हणून. तशें घरचें काम प्रत्येक जण वेगळें वेगळें करता. भुरग्यांची घाण काडप म्हणून तूं भंगी जावपाक शकता, भंगीची क्लेम करपाक शकता. पूण तांकां संवय आसा ती. हांव त्या म्हाका दिसता हांगा शिरोडे स्टेजीर रावन उलयल्लो एक. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 2 दीस जाले एक्काय दुयेंतीक मरण येवंक ना. पूण शुक्रारा 4 दुयेंतीक मरण आयिल्ल्यान परतून हुस्को वाडलो. कोरोनाक लागून आतां मेरेन 3106 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार 120 नवे दुयेंती मेळ्ळे आनी 236 जाण कोरोना मुक्त जाले. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2.7% आसा जाल्यार दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.19% आसा. 4430 चाचण्या उपरांत शुक्रारा कोरोनाचे 120 दुयेंती मेळ्ळे. हाचे पयलीं दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 3 ते 4% मदीं आसतालें पूण शुक्रारा ते उणें जावन 2.7% जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वेंचणूक लागीं पावल्या. काँग्रेसीच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान प्रश्नाचेर आवाज काडपाक सुरवात केल्या. काँग्रेसीच्या अलका लांबान बाणावले वेस्टर्न बायपास आंदोलनाक तेंको दिलो. केंद्र सरकार जे निर्णय घेता ते सगळे लोक आनी शेतकारांच्या आड घेतात. कोळशाक लागून लोकांक त्रास जावपाक लागला. अलका लांबान आरोप केला. वेस्टर्न बायपास शेतात माती घालून उबारचे बदल त्या जाग्यार उड्डाण पूल करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसली. शेतांतल्यान रस्तो केल्यार शेतां पाड जातली तशेंच लागसारच्या वाठारांनी हुंवार येतलो. पूण सरकार ते मानिनासले. त्या उपरांत पर्यावरण मोगी आनी काँग्रेसीचे फुडारी रॉयला फर्नांडिसान हो विशय हरीत लवादा म्हऱ्यांत मांडलो. लवादान हो निर्णय बाणावलेकारांच्या फावरात दिलो. अलका लांबान आयज ह्या गांवकारांच्या आंदोलनाक तेंको दिला. Anti people's government. Whatever the policy and decisions are happening today in the center, it's all anti-farmer, anti poor people. Yeah, and the coal mines. I have seen how people are impacting the people's life, how much they are suffering. You know, I met the people. I did the live because that's a platform we have. The national media is not showing the reality how the people are suffering. But I must appreciate the local media is very active about these cases, and you people are raising the voice of what people feel. Inviting people like me also because she feels I'm sitting in Delhi. The parliament session is about to start, and somebody is there to extend her voice, her concern to Delhi, to parliament. At least the government sitting in Goa, it is not listening. Then maybe the government sitting in Delhi will listen. NGT, they were telling me, that was really surprising for me. Before their office was in concerning office in Pune, and then they shifted to Delhi. And now for every environmental issue, they have to run from pole to post. And it's been over 2 weeks now. Over 2 weeks. They had to constitute the committee and conduct a meeting. I have written to them,
but still they have not conducted. Hoping by 20th or this week, the coming week, they should do. But we have here our leader from Delhi who is based there. The central government is in Delhi and they can actually raise our voice. It's for me, every means possible, I will take it so that the voice, the appeal by the children of Benavali and the villages is heard by the center. This is a central government project and they are there in the center. I know what Ma'am Alka Lamba can do it for us. A request from Goa to make an appeal to the north there, I think definitely will help. Somewhere we want help from all agencies. गोवा 365 खातीर बाणावलीच्यान रमेश नायक रावत. हांवें कसलेंच बेकायदेशीर कर्तूब करूंक ना, देखून बेकायदेशीर नोटीसूय हांव घेवची ना अशें म्हणत आम आदमी पार्टीचे उपाध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन परत एक फावट डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान धाडिल्ली नोटीस घेवपाक मायणा पुलिसांक न्हयकार दिला. फिलीप नेरीक त्याच्या घरा वचून केक खावयलो. ताणें तो चाटलो आणि लवली अशी प्रतिक्रिया दिली. पूण नुयेचो आमदार विल्फ्रेड डिसाच्या घरा केक खावपाक गेल्ली त्या वेळार मात ताच्या समर्थक वावुरप्यांनी आपणाचेर आनी आपच्या वावुरप्यांचेर तांतयां टमाटां आनी जोतीं शेवटून मारली. तरीकय तांचे आड नोटीस काडली ना. म्हाकाच नोटीस कित्याक? आपची उपाध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोचो प्रश्न. आपलो आवाज कितलोय दामून दवरपाचो प्रयत्न केलो तरी आपूण बदची ना. तिणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकय शिटकावणी दिल्या. ऐकात प्रतिमाचो आवाज. My day started in a different manner. I was sleeping. It was around 8:30, 9 o'clock. I guess my husband came and told me to wake up, saying that the cops have come at the door. I came down and there was PSI Karishma, a lady police which was been sent. There was one male police and there was one CID who had come. And I question केल्यार म्हाका नोटीस सर्व करपाक आयल्या म्हणून सांगलें तेणें. आणि नोटीस ऑन वॉट बेसीस म्हणून विचारल्यार बाय करिश्मा सांगता दीस नोटीस इज नॉट सेंड बाय द पुलीस स्टेशन मायना कुर्तोरी. वी आर कम फ्रॉम मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशन म्हणपालें. दीस नोटीस इज नॉट कम, वी हॅव नॉट गॉट इट. दीस इज सेंड बाय द मॅजिस्ट्रेट म्हणपालें. आय वेंट टू द नोटीस. द नोटीस देर वर लायक सेक्शन्स which were imposed on me. The notice is for me section 143 violation of law. Then there was section 169 or 189. That was, I think, another section for violating law during the COVID norm. So I don't know. And it's section 269. Section 269, I guess, spreading disease. Well, I have refused to take the notice, and it's on record, and I'm admitting it. कित्याक हांवें परत सांगलां, when हांव गेल्लें एक symbolic protest म्हणून गेल्लें केक घेवन, and it was not only Pratima Kutino. There were another 8 to 10 of us, and we had gone maintaining social distancing. The press, the media brothers were there, and the whole world today have seen who came barging on us. It was Babashan's wife, the MLA of Nuem, Babashan's wife, Frida Disa, came barging with a mob of more than 70-80 people. Words, bad words, with all essential ingredients like tomatoes and tatya and cake and chappal, even chappal म्हजेर मारल्यार. हांवें खंयचोच सेक्शन वायलेट करून ना. केल्लें जाल्यार चप्पलांचो हार समज हांव घेवन गेल्लें बाबाशनाक जाल्यार कितेंय करपाक जातालें. हांव एक केक घेवन गेल्लें ताजें तोंड गोड करपाक. आतां म्हाका कांयच कळना तो वेदर ही इज हॅपी ऑर इज हेड, वेदर इज हॅपी ऑर सॅड, or whether he is having reservations on the decision that he was elected on the Congress and he has ditched the mandate and gone to BJP defection. So I don't know what insecurities. तो फिलिप नेरी कितेंय जावं तो MLA कोण वेळीचो तेणे वयल्यान केक चाटून बिटून थँक्यू लवली केक बीन म्हणलें. सो तुका कांयच नाशिल्लें एंड वी हॅड नॉट कम टू युअर हावस. तुजें इन्सिडेंटली तुजें घर इज ऑपोजीट युअर ऑफिस. माय कार इट स्टॉप. सी द video, the white I-20 which belongs to me. I got down from the car with the cake and I was just going to head towards the office, but the mob came. हांचेर कित्याक नोटिसीस सर्व करूं ना? तुमी प्रतिमाच्या घरा कडेन सकाळी फुडें आयला. This is a harassment done by the BJP. हेज्या पयले अशेंच नोटिसी आयल्या. हांवें नोटीस रिसीव करून कोर्टांत हांवूच गेलां. बेल हांवेंच घेतल्या. 10 पाटी म्हाकाच फावटी मारपाक पडल्या. बेलाचे पयशे म्हज्या बोल्सांतल्यान घेया. सो इनफ इज इनफ प्रमोद सावंत. You are doing this to suppress my voice. You are doing that to strangulate my voice. I have told I am here for my Goa and Goans. हेज्या पयले खूब केसीस घेतल्या. I will not shy away. My fight will continue.
The more you try to suppress me, the more I will bounce back and I will fight for the people. Notice हांवें घेतले तुम्ही? कांयच हांवें नोटीस घेवना, हांवें नोटीस रिफ्यूज केल्या. हांवें तांकां सांगलां कित्याक आय टर्म इट एज अ इलिगल नोटीस. दोज आर ऑल फॉर्मेलिटीज. सो आय विल नॉट एक्सेप्ट द नोटीस and let the magistrate, honorable magistrate, do what he wants to do. Let the Home Minister, that is Pramod Sawant, do what he wants to do. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या बऱ्याचशा वाठारांनी फुडल्या कांय वरां खातीर बरो घोग्यांनी पावस पडटलो. मदीं मदीं पावस बरोच नेट धरतलो. पावसा बरोबर वराक 40 किलोमीटर नेटान वारें मारतले. गांवगिऱ्या आणि दोंगराळ भागांनी पावस बरोच वेळ पिरंगतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आणि आयचें हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.